आणि दुसरं सुप्रीम कोर्टान हालींच एक कमेंट हें केला, आपलें एक सजेशन दिलां की डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन तेंचे मुखार आसता ती बेगीन डिस्पोजल जावचें, म्हणजे तुमचें मत कितें? तेंच्यांनी आपलो एक अभिप्राय कशें तेका मणिपूरच्या केसीक दिल्लो आसा की त्यांनी पार्लिमेंटाची डायरेक्टिव्ह दिल्या की जर पॉसिबल आसा तर ही पेटिशनां स्पिकरा कडेन येवची न्ही, त्या खातीर खंय तरी एक इंडिपेंडंट बॉडी तेजी स्थापन करची म्हणून तेंच्यांनी म्हटलां की मॅक्झिमम स्पिकर जो आसता हो रुलींग गव्हर्मेंट जे आसा जे सरकार तेचोच एक कोण आमदार आसता, आनी बरोबर आहा ते कोण नाकारूंक शकना. इफ पार्लिमेंट एक्सेप्ट्स द डायरेक्टिव्स म्हाका दिसता की इट इज अ गुड डिसिजन. कित्याक सभापती हो सतरा गटाचो असल्या कारणान ती जर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन त्याच्या फुडें येयली तर जे विरोधी पक्ष ते बेश्टेच हे जातात, बेचैन असतात की बाबा एक पेटिशनाचो निर्णय लागतलो काय ना तो, कळ्ळें तुमकां न्ही. तांकां चिंता आसता की आपल्याक न्याय मेळत काय ना तो म्हणून, आनी संशयाची जी हे आसा सूय जी आसा ही सदींच सभापतीच्या तकलेर आसा की आमी टांगती चालवला म्हणजे सदींच सभापतीच्या तकलेर आसता. आनी हे जर खरेंच जालें तर म्हाका दिसता की एक जे कितें सभापतीच्या हेजेर आसा ते फाल्यां वयतले आनी लेट द इंडिपेंडंट बॉडी डिसायड्स इट.